रायचे फामाद कणसाचे फेस्त शेनवारा जालें. पाद्रान धान्याची बरी पिकावळ येवन शेतकारांची भरभराट जावची अशें बेसांव दीत ह्या वेळार धार्मीक विधिवत पुजा केली. ह्या वेळार शेतकार तशेंच तांच्या घरचीं मनशां हाजीर आशिल्लीं. कणस कापून तांणी कणसाचें फेस्त मनयलें. म्हाका भोव खुशालकाय भोगता दोन कारणांक लागून. एके भाशेन हांव गांवचो पूत. आमची कामुर्लीची गोर्स रायचो भाग आसलो आमी जावचे पयले, आनी म्हजे बापाय आनी ताचे भाव बी सगळे हांगासरूच कोविड्स लागले. देखून राय येवप म्हणजे घरा येवप आनी घरा येवन पणसांचेर आशिर्वाद घालपाक. दुसरो, पणसां म्हणजे आमचे जेवणाची फळ, आमचो वावराचो फळ आनी देवाचें देव. आनी तिनूय वस्तूंक आमी देवाक आमकां जमीन दिली म्हूण ते जमनीर आमकां फळ जाता म्हूण आनी देव आमचें दर्शन. परंपरा फेस्त जायत्यो शेंकड्या जाल्यार चालू जाता पयलें पणस कातरप आमची सद्दां चलता तशेंच चलून आयला आनी सगलो लोक गांवचो भायलो येता. वी आर व्हेरी थँकफूल बिशॉप दी अदर फ्रॉम रांची फॉर कमिंग हियर.